हळदोणे जमीन खरेदी प्रकरणात मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांका घेराव घालपाक गेल्ल्या काँग्रेस शिष्टमंडळाक पुलिसांनी विधानसभा इमारतीच्या दारात आडयले। गोयल सचिवालयात नाशिल्ल्यान घोषणा दीत काँग्रेस फुडारी परतले। हळदोणा वाठारांतल्या शेताची जमीन रूपांतर करून तीच जमीन मुख्य सचिवान परतून विकती घेतिल्ल्यान काँग्रेस शिष्टमंडळान पर्वरी मंत्रालयाचे घेराव घातलो। मात काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक मुखेल प्रवेशदाराचेर पुलिसांनी आडयले। मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची भेट जावंक नाशिल्ल्यान हो प्रश्न गरज पडल्यार आमी राज्यपाला मुखार मांडटले अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगले। तशेंच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सरकारा विरोधात मंत्र्याच्या मुखार घोषणा लेगीत दिली। जर मुख्यमंत्री आणि चीफ सेक्रेटरी जर भितर बसून जर ऐकता जाल्यार आता तो आमकां भितर सोडना। म्हाका दिसता हे सगळे गोंयच्या जनते मुखार हे आता येवपाक जाय। आमी आज हांगा आयिल्ले चीफ सेक्रेटरीक थोडे प्रश्न विचारपाक, कित्याक काल हांव अभिनंदन करता स्वप्नेश शेल्लेकराचे, कित्याक तेणें जेन्ना आमच्या मुखार हे हाडलें तेन्ना आमी इल्ले मातशें तातूंत खोलायेन इन्व्हेस्टिगेशन केले आणि खूपशे भायर आयले। ते कितें की हळदोणेच्या गावान एक प्रॉपर्टी विच इज 36/1 जी 1775 स्क्वेअर मीटर जी आसा ती जानेवारी 2024 करेक्शनाक एप्लाय जाता अंडर 17(2). पळय जानेवारी 2024 ती तो करेक्शनाक घालता आणि ती करेक्शनाक कितें घातल्या वो आता रिजनल प्लॅनाची कॉपी। म्हणजे सरकार कशें गोंयकारांक फटयता ते एक क्लासिक उदाहरण। रिजनल प्लॅनान 36/1 दाखयला कितें पेडीफिल्ड, ही पेडीफिल्ड प्रॉपर्टी, ही पळय ही रेड मार्क केल्या दॅट इज पेडीफिल्ड। आणि 17(2) अंडर जे कन्वर्जनाक पळय तांणी घातला थंय तो सांगता ऑर्चर्ड म्हणून। जे तांणी असेंब्लीचो जो LAQ आशिल्लो त्या LAQआक जे डिटेल्स दिल्या त्याचे आमी डिटेल्स हाडल्या। ते LAQआन सिरियल नंबर 250 सिरिल मेंडोन्सा ह्या नावाचेर एप्लिकेशन वता अंडर 17(2) आणि कितें दाखयता फ्रॉम ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट। सो हे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज न्ही, जो मंत्री पळय सदां हड्डे फोडून सांगता पळय इन द असेंब्ली की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, दिस इज नॉट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की प्रॉपर्टी पेडीफिल्ड आणि तुझे डिपार्टमेंट उत्तर दिता की ऑर्चर्ड म्हणून। सो दिस इज क्लियर वायलेशन। ताज्या उपरांत वॉच सेक्रेटरी, वॉच चीफ सेक्रेटरी जो TCPचोय सेक्रेटरी आसा, हे अंडर 17(2) एप्लिकेशन अप्रूव्ह जाता फॉर करेक्शन, तो जागो सेटलमेंट जाता आणि एप्रिल म्हयन्यान 18 मेयाक एक सेल डीड रजिस्टर जाता आणि सेल डीड कोणाच्या नावार? सिरिल मेंडोन्सा अँड पुनीत कुमार गोयल। वो कोण पुनीत कुमार गोयल? वो गोयचो चीफ सेक्रेटरी न्ही। आणि तो कितें करता, आपल्या चल्याक पॉवर ऑफ एटर्नी दिता आणि चल्याक वो डॉक्युमेंट एक्झिक्यूट कर म्हणून सांगता। आता दुसरे ताणें म्युटेशनाक एप्लिकेशन घातला, वो सरकार आणि वांचो मंत्री सांगता की आम्ही म्युटेशन एप्लिकेशना एका दिसान प्रोसेस करता म्हणून। कालूस बाब हे सगळं तुमचे कॉन्स्टिट्युशन जाल्यार ते तुमकां पयलीं हांव एक सांगू सोदतां, हे सगळे दिसा चलत ते तुका आमकां सर्टिफिकेट येता उलोवपाक गरज ना की BJP फुडें सोडला फकत गोंय काबार करता। असेंब्लीन हांवें काडलोलें ते लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट काडलो तेन्ना हांवें सांगलोलें तू शेत कन्वर्ट करून दितात म्हणल्यार फार्म हाऊस कल्चर येतले आणि फार्म हाऊस आमकां न्ही। तुम्ही जाणा व्हडले मोठे मनीस पयशाचे मनीस, आणि हांव पासून फार्म हाऊसांक गेला नॉर्थ इंडिया, कितले फार्म हाऊस सामके पॉश फार्म हाऊस ते। सो असले फार्म हाऊस कल्चर हिंग येतले आमचे गोंय आणि गोंयकार काबार जातले। सेकंड तुम्ही पळयले हे असेंब्ली सेशन हांवें ओपोज केल्ले ते बोनो वॅकन्सी आणि एस्टेट एक्ट, हांवें म्हणलो दिस इज ऑफिशियल लँड ग्रेब म्हूण सरकार चोरूं सोदता। So this is what is paining us. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।